नमस्कार, गोमंतक टुडे या बुलेटिनान हांव संजना अंजुनकर तुमकां येवकार दिता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। विरोध करपी टॅक्सीकार नव्या टॅक्सी ॲपान सहभागी जाले ना जाल्यार बेरोजगारांक सरकार दितले संद, पूण गोंयकारांक खातीर हे ॲप हाडटलेच, येरादारी मंत्री मोविन गुदिन्होन केलें स्पश्ट। बिगर सरकारी संघटनांनी उठसूट सरकारा विरोधात करचे न्हय आंदोलन, वॉयस ऑफ ओपिनियन ह्या ओपन फॉरमाच्या वरवीं सातचो सरकारा कडेन संवाद, मुख्यमंत्र्याचें एनजीओक आवाहन। मिना खणींनी भरिल्लें उदक रिसायकल करून हायड्रो पॉवर तयार करपाची सरकाराची मोख, वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान दिली माहिती। कोयराचो विलो लावपा खातीर येवपी खर्च पंचायत आनी महानगरपालिके कडल्यान करतले वसूल, सांगता कोयर वेवस्थापन मंत्री बाबूश मोन्सेरात। फुडले 5 दीस गोंयांत उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय, हवामान खात्याचो अदमास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन घेतले उत्तराखंडातल्या केदारनाथाचे दर्शन, केली मनोभावे पूजा। आता खबरो विस्तारांत। गोवा टॅक्सी ॲपांत विरोध करपी टॅक्सीकार सहभागी जाले ना जाल्यार गोंयांत 15 वर्सां रावपी बेरोजगारांक सरकार संद दितले, अशी शिटकावणी येरादारी मंत्री मोविन गुदिन्हो हांणी टॅक्सीकारांक दिला। ॲप बेस्ड टॅक्सी विशीं सुरू आशिल्लो टॅक्सीकारांचो विरोध हो पुराय तरेन चुकीचो आसा आनी सरकार हे ॲप गोंयकारांक खातीर हाडटलेच, अशें मंत्री मोविन गुदिन्होन स्पश्ट केलां। हे टॅक्सी ॲप सरकार चलोवचे ना जाल्यार ते टॅक्सीकारांनीच चलोवपाचे आसा, तातूंत टॅक्सीकारांचोच आनी प्रवाशांचोच फायदो जातलो। हे पयलीं टॅक्सीकारांनी लक्षांत घेवपाक जाय, अशें गुदिन्होचें म्हणणें। ट्रॅव्हलिंग पब्लीक, ट्रॅव्हलिंग ट्युरिस्ट जो आसा ताका एक सोंपेपण मेळपा खातीर सरकार कसोय आपलो निर्णय फाटीं घेवपा ना। आमी हाडटले, तांकांय आमी कॉन्फिडन्सान घेतले, तांकां तरी कॉन्फिडन्सान घेवपा नाका जाल्यार आमी जे स्टार्ट करपाचो ॲप आहा ते करतले। आनी हांव एकटो करनाय, आख्खो सरकार करता। इट इज अ कलेक्टीव रेस्पॉन्सिबिलिटी। आनी हो निर्णय जो घेतला आमच्या IT मिनिस्टरान एक बरो इनिशिएटीव घेयल्लो आसा, तो ॲप करून आमच्या डिपार्टमेंटाक दिता। बाब रोहन गांवडे तो टुरिजम मिनिस्टरूय आसा। आमकां कलेक्टिवली एक काळजी आसा, गोंयचो ट्रान्सपोर्टेशन बरो जावचो। आमचो मेन कंप्लेन कितें, सगळे कडेन कितें कंप्लेन येता, गोंयांत सगळें बरें आहा टुरिजम, पूण ट्रान्सपोर्टेशन इज द वर्स्ट। ही स्थिती सदां आमी दवरपाची हेंचे आयकून। ते जावना जाल्यार आमचे अनएम्प्लॉयड यूथ आसा, अनएम्प्लॉयड यूथ आहा, आमी स्कीम करून नवीन येतले ड्रायव्हर, तांकां तरी दुसरो धंदो करपा जाय, करून दी। आनी तांकां तरी दिसता ते आपूण विदावट मिटर, विदावट ॲप चलयतले, चलून करचे पडटले फुडाराक, कित्याक जायते भुरगे बेकारूय आसा आमचे आनी आमी गोंयकारांक दितले विथ 15 years डॉमेसायल। सो नवीन लोक तरी येता, आमी अवश्य तांकां चान्स दिवचो पडटलो न्हू। म्हाजी इच्छा ना की नवी हांकां कुशीन धरून दिवपाचें, पूण सपोज ते फाल्यां येयना आनी मागीर आमी कितें करपाचें। बिगर सरकारी संघटनांनी उठसूट सरकारा विरोधात आंदोलनां करची न्हय, तांच्यांनी सरकारा कडेन येवन संवाद सादचो, अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान बिगर सरकारी संघटनांक दिलां। वॉयस ऑफ ओपिनियन ह्या ओपन फॉरम माध्यमांतल्यान लोकांनी तशेंच बिगर सरकारी संघटनांनी आपली मतां सरकारा कडेन मांडची, अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें। पयलेच फावटी सरकार अशा पद्दतीचो कार्यक्रम घेता। म्हणजे आमी पळयता की गांवांतल्या आयिल्ल्या एखाद्या ग्रामसभेक आमी धार काडून येता, खंय तरी आतां ग्रामसभेक सरपंच आनी पंचायत हेजेर भरपूर उलयतलो म्हणून। आमचें कांयच हरकत ना, तुमकां जे विशय मांडपाचे आसा ते तुमी मांडात, तुमकां जे रायटिंगान दिवपाच्या ते दियात। ही काय ग्रामसभा न्हू, पण तुमचे ओपिनियन घेवपा खातीर सरकारान अशा फावटी पयलेच फावटी फोरम ओपन केला। आयचो फोरम जर सक्सेसफूल जालो, सरकार वेगवेगळ्या विशयाचेर पब्लिकाची ओपिनियन घेवपाक तयार आहा, पण ती आमी पब्लिकांनी तितक्याच जबाबदारपणान जर ती ओपिनियन दिली आसत जाल्यार आमकांय घेवपाक बरें दिसतलें। विशेश करून आमचे पत्रकार भाव सातत्यात वेगवेगळ्या पेपराचेर बरयता किंवा टेलिव्हिजनाचेर, सोशल मिडियाचेर ते सगळे घालता, पण आज पयले फावटी आमकां स्वताहून मांडपाचो आमी जो फोरम आमी सरकारान दिला तेजो उपयोग सगळ्यांनी बरो करचो। आनी हो खरोखरूच जर बरो उपयोग केलो आसत, आमी वेगवेगळे विशय म्हणजे खंयच्याच NGOंक सरकाराच्या विरोधात कोर्टाक वचपाची गरज ना इन फ्युचर।
तांच्यांनी सरकाराक कळोवचें आनी जर सरकारान तें करूंक ना जाल्यार आपलो व्यू सांगचो आनी बरें कितें आसा आनी खरें कितें आसा लोकां खातीर कितें आसा तें सरकाराची करपाची तयारी आसा. शेवटी हें सरकार लोकांचें सरकार आसा, लोकां खातीर काम करता. म्हणून तर आज आमी तिगूय मंत्री आयज तुमच्या आयकपा खातीर हांगासर आयल्या. आमी पूर्ण वेळ जरी बसूंक शकले ना, थोडो वेळ हांव बसतलो, थोडो वेळ निलेश मावीन तिगूय बसतले, बट आमी जरी पूर्ण वेळ बसले ना जाल्यार आमचे पुराय ऑफिसर्स हे पूर्ण वेळ आसतले, सगळे रिकॉर्डेड आसतले. आनी त्या खातीर हांव परत एकदां तुमचे सगळ्यांचें स्वागत करता. सरकारान कडल्या ह्या इनिशिएटिव्हाची तुम्ही तोखणाय तर करचीच, बट त्याच्याच बरोबर आपली सजेशन दिवची. फ्रॉम द 1 डिसेंबर ताजें इम्प्लिमेंटेशन जें जाता 100% जावचें ना वांगडात. हांव परत सांगता की जें जाता तें आमी 1 डिसेंबरांतल्यान करपाची आमची तयारी सुरवात आसा. मिना खडींनी जे पावसाचें उदक सांठून रावता तें उदक रिसायकल करून हायड्रो पॉवर तयार करून सोलर एनर्जी तयार करतले अशी माहिती वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान दिली. अंडरग्राउंड केबलिंगाच्या कामाच्या उक्तावण सुवाळ्या वेळार ढवळीकार उलयतालो. शिरोडा पूण शिरोडाचे सायडी मतदारसंघ आसा तातूंत मायनिंग पिट्स आसा मोठे मोठे आनी एबंडंट मायनिंग पिट्स जे आसा तातूंत एक न्यू टॅक्नॉलॉजी आमी प्रोवायड करपाचें ठरयलें आनी दॅट इज वॉट इज हायड्रो पॉवर. ही मायन 120 मिटरच्या आसपास डीप आसा आनी ती मायनीन भरपूर उदक भरला. तें उदक रिसायकल करीत हायड्रो पॉवर तयार करप आनी सादारण 50,000 स्क्वेअर मिटरची जी मायन आसा तिचो जो सपाट भाग आसा तिका रिन्युएबल एनर्जी जाका आमी सोलर पॉवर म्हणटात ती तयार करप हो एक विशय आमी कॉन्फरन्सात एप्रूव करून घेतला. आनी ती टीम फ्रॉम IIT NGO जो आसा IITचो तो आमचो गोंयांत येता. हे सगळे करपाक आमकां 6 म्हयने जाय. 6 म्हयने नंतर हे सगळ्यो गोश्टी चाली लागतल्यो आनी त्या प्रमाणे जी कामां आसा तुमची आसूं किंवा पब्लीक रिलेटेड वर्क्स आसूं ती चाली लागतले. ह्या बद्दल तुम्हाला कोयर एकठांय करपाक तशेंच तांचो विलो लावपा खातीर पंचायत तशेंच नगरपालिका पयशे घेतात, मात ह्यो पंचायती वा नगरपालिका कोयराचो विलो लावपा खातीर सरकाराक पयशे दिनात. ते खातीर ह्या फुडें पंचायत आनी नगरपालिके कडल्यान कोयराचो विलो लावपाक सरकारान फी घेवपाचो निर्णय घेतिल्ल्याचें बाबूश मोन्सेरात सांगता. We were basically thinking of why only certain areas. Full basically Goa waste management. When there's a waste management corporation, it should be actually like a company. It should be, and all full Goa is in fact waste they should take care of. Then afterwards there will be no this fellow is not doing a good job, and that fellow is not doing job, panchayat is not doing it. Now this is basically a blame game between panchayat, municipality. Some people from the panchayat area they come and dump in the municipality. So the municipality, because municipality collects, they has got a dedicated people basically to collect. So that is. So we have still not done any study on it. So Chief Minister basically told the member secretary basically to study the matter. पण अजेंडाचेर आशिल्लो तो हय. आनी आतां सद्या कितें जालें, आतां सगळे गार्बेज आमी कितें जाता सगळे CCBचे मागीर रीच पंचायत गार्बेज फ्री घेता, बट फ्री घेता बट दीज पीपल बेसिकली दीज पंचायत एंड म्युनिसिपालिटी चार्ज द पीपल. सो दे डोंट पे द मनी टू वेस्ट मैनेजमेंट. ओके. So all this basically funding is coming directly from the government. So we basically want to see that they are self-sustainable. So we are trying to work on that. पंचायत म्युनिसिपालिटी कडल्यान तुम्ही बी पैसे कितें अरे घेतले? पैसे घेवंक जाय न्हू. पंचायत आनी म्युनिसिपालिटी पैसे घेता लोकां कडेन डोर टू डोर गार्बेज or garbage tax आहा. So that is not been transferred basically to waste management. Right. That should be transferred because waste management basically takes care of the wet waste. Full amount should be transferred or some No, part? whatever. And some ratio should be there. Okay. At least the moment they start taking garbage to the plant on a tonnage basis, at least so much per ton at least. That is the way how they should charge. दक्षिण आनी उत्तर गोंयांत शुक्रारा कांय वाठारांत गडगडाटा सयत उटंगराचो पावस पडलो. फुडले 5 दीस उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायला. हे खातीर नुस्तेकारांनी खोल दर्यान वचचें न्हय अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या.
केदारनाथ आनी बद्रीनाथ हे आमच्या लोकचाराक आनी परंपरीक म्हत्वाचे आसात अशें विधान प्रधानमंत्र्यान केले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन शुक्रारा 6वे खेपेक केदारनाथाक वचून देवाचें दर्शन घेतलें. पारंपारीक पद्दतीन बाबा केदाराची वेवस्थीत पुजा करून प्रधानमंत्री देवळाच्या अभयारण्यांतल्यान भायर सरल्यात. 2.5 वरां ते केदारनाथ आशिल्ले. ताचे उपरांत ताणें बद्रीनाथ देवळांत वचून दर्शन घेतलें. उपरांत प्रधानमंत्र्यान उत्तराखंडाक 3,400 कोटींचो रोपवे कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पाचें लोकार्पण केलें. अपनी विरासत पर गर्व और दूसरा विकास के लिए हर संभव प्रयास. आज उत्तराखंड इन दोनों ही स्तंभों को मजबूत कर रहा है. आज सुबह मैंने बाबा केदार की और बाद में बद्रीनाथ विशाल के चरणों में जाके प्रार्थना की और साथ साथ क्योंकि परमात्मा ने मुझे जो काम दिया है वो भी मुझे करना होता है और मेरे लिए तो देश के 130 करोड़ की जनता वो भी परमात्मा का रूप है और इसलिए मैंने विकास कार्यों की भी समीक्षा की. एके वटेन राहुल गांधीच्या भारत जोडो यात्रेक उपाट प्रतिसाद मेळटा हें खरेंच, पण दुसरे वटेन भाजपाची रणनीती आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स ह्या थळाव्या पक्षांचेर ल्हव ल्हव वाडत वचपी मतदारांचो विश्वास हे खातीर काँग्रेसीचें राजकीय अस्तित्व सोंपत चल्लां काय अशी अवतिकाय गोंयांत तयार जाल्या. हाचें कारण म्हळ्यार गोंयांतले 3 जिल्लो परिशद वेंचणुकेंत काँग्रेस तिसऱ्या पांवड्यार पडल्या. देखून काँग्रेसीक परत एक फावट गांवगिऱ्या वाठारांत तरणाट्या कार्यकर्त्यांक परतून एकठांय हाडपा पासत दुसरो पर्याय ना. एके वटेन राहुल गांधीच्या भारत जोडो यात्रेक भरभरून प्रतिसाद मेळत आसा आणि दुसरे वटेन काँग्रेस पक्ष गोंयांत सामको मातये भरवण जाला. गोंयांत दवर्ली, कुठ्ठाळी आणि रईश मागूश जिल्लो परिशदेच्या पोट वेंचणुकेत काँग्रेसीक सामकी काकळूत करपासारखी हार आयली आणि भाजपान एका अपक्षाक तेको दिवन 3 मतदारसंघात जैताचो बावटो हुबयलो. सहजतायेनूच गोंयच्या उदरगतीक गती दिवपी भाजपा सरकाराचेर मतदारांनी दाखयल्लो हो विश्वास आसा अशें म्हणीत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान भारत जोडो यात्रेचेर टिका करीत काँग्रेसीक सामकें नाकापुरो केला. आता कसले भारत जोडो करता. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजीन हो अखंड भारत एकत्र दवरपाचें काम हे पयली फावटी नरेंद्र मोदीजीन केलां. त्या खातीर म्हाका दिसता काँग्रेसच्या लिडर बाब सारदीन हेणी सांगलां तें बरोबर आसा. आनी भारत जोडो बीन राहुल गांधीन आनी करूं नाका, बंद कर म्हणून सांग. आनी काँग्रेस जोडो जें आहा पळय न्हू तें आंदोलन चालू दवर जाल्यार उरलेले सगळे काँग्रेस छोडो आंदोलन नेटान आनीक सुरवात जातलें. उरलेले कडले लोक सोडून वयतले अशा पद्दतीचे. खरें म्हळ्यार अशेंच जातलें हातूंत कांयच दुबाव नाशिल्लो. कारण ह्या पोट वेंचणुकेच्या म्हयनोभर आदीं काँग्रेसीच्या 8 आमदारांनी भाजपात पक्षांतर करून सत्ताधारी पक्षाचो आलाशिरो घेतिल्लो. हाचो परिणाम म्हण जिल्लो परिशद पोट वेंचणुकेत आतां मेरेनचे सगळ्यात कमी म्हळ्यार फकत 46% मतदान जालें. तातूंत विधानसभा वेंचणुकेत एंट्री मारून 1 आमदार वेंचून हाडपी रेव्होल्युशनरी गोवन्स ह्या थळाव्या पक्षान ह्या वेंचणुकेत व्हड प्रचार करून गांवगिऱ्या गोंयांत संघटनात्मक कामांचेर भर दिल्ल्यान भाजपा विरोधात मतांची विभागणी जाली. देखून लोक आता काँग्रेसीक विटल्यात अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसीचेच फुडारी दिवपाक लागल्यात. आणि रेव्होल्युशनरी गोवन्स हो पक्ष भाजपाचीच बी टीम आशिल्ल्याचो आरोप लेगीत काँग्रेस करपाक लागला. खरें सांगू लोक विटल्या आणि चड करून काँग्रेस वोटर आसा तो विटला. म्हणून ह्या इलेक्शनात तुम्ही पळयलें जाल्यार वोटींग सुद्दां 40% अरावंड जाला. फर्स्ट टायम अशें इतली कमी वोटींग जाला ह्या बायपोलान. आनी कित्याक विटल्या लोक, कित्याक हे चड आतां फ्रेश आसा. परत जे सेकंड टायम डिफेक्शन जालें काँग्रेसचे देवाचेर सुद्दां सोपूत घेवन गेले सोडून ते आतां हालींच जालां ना ते. सो आनी पार्टीनी प्रयत्न करपाक जाय आसले बाबा ह्या परिस्थितीन आतां स्ट्रॅटेजी कशी चेंज करपाची, कितें करपाक जाय तें म्हाका दिसता काँग्रेस कमी पडले आनीक एक्सपेक्टेड कितें आशिल्लें तें जालें. They have, in the last assembly election, they have divided our votes. This assembly election, because of the low turnout, voters have not come out. So their vote probably is the same as what it was in the assembly. I don't think there is an increase in vote. But we will continue telling the people that if you want to defeat the BJP,
you have to select one party, vote for one party. You cannot vote for 4-5 parties. Even let's assume that the intention good of a party, let's assume that, but there is a divide. When there is a divide of honest vote, this is a loss for the honest voters. If there is a divide amongst us, that will lead to the victory only of the BJP. एक्चुअली आरजी जे भाशेन तुवें विचारलां, आरजी जी आहा ती आतांय स्ट्रॉंग आहा आनी मुखारूय स्ट्रॉंग आसतली. आनी सगळ्यांक खबर आहा ते भाशेन आमी आरजी एज अ टीम, एज अ पार्टी आमी सदां बरें काम करीत आहा आनी मुखारूय बरें काम करतले. इलेक्शन फकत एक एग्जाम, इलेक्शन म्हळ्यार फकत एक एग्जाम. हितून कोणें पास जावपा जाय, कोणें फेलूय जावपा जाय, कोणें जिखपा जाय, कोणें हारपाकूय जाय. ते म्हणटाय आमी वीक कॅन्डिडेट घालून वोट स्प्लीट करताय. सो आतां एज कंपेर केलें जाल्यार ते थर्ड प्लेसीचे आहाय, वोट तेंचे उणे आहाय. सो ते सांगपाक सोदताले तो पॉयंट तेंकांच लागलो. ते वीक कॅन्डिडेट घालून ते वोट स्प्लीट करताय. हें आतां आमी म्हणपाचें. विधानसभा वेंचणुकेत रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षान घेतिल्लो 10% परस चड वोट शेअर ह्याय वेंचणुकेत तसोच तिगोवन दवरला. ते खातीर ह्या पक्षाचो फटको ह्यान फुडें जावपी वेंचणुकेत भाजपा विरोधी पक्षांचेर बसतलो. हें वळखूनच आतां सावन काँग्रेसीन परत एक फावट गांवगिऱ्या वाठारांत कार्यकर्त्यांक नव्यान एकठांय हाडून जनतेचे प्रश्न हातात घेवन मतदारांचो विश्वास मेळोवंक ना जाल्यार काँग्रेसीच्या ह्या बुट्ट्या तारवाक वाचोवपाक पक्षाक कठीणूच न्हय जाल्यार अशक्य जातलें हातूंत दुबाव ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. आध्यात्मीक पर्यटनाक चालना दिवपा खातीर आनी गोंयांतल्या पुर्विल्ल्या हिंदू संस्कृताये विशीं म्हायती दिवपाक म्हाळसा देवूळ वेर्णा हांगा अत्याधुनीक संग्रहालय स्थापन करतले अशें पुरातत्व खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसायान सांगलें. 100 वर्सांची फाटली पोरणी थळां वळखून तिची राखण करून ती पुरातत्व खात्या खाला सांबाळपाक पावलां उबारत आसा अशें सुभाष फळदेसायान सांगलें. गोंयांत जे किल्ले आसात ताची सोबितीकाय नश्ट करिनासतना किल्ल्याचें नूतनीकरण करतले अशें सुभाष फळदेसायान सांगलें. संपूर्ण वातावरण पळयलें जर जायत वा म्युझियम बाय इटसेल्फ भायल्यानूच पळयल्यार इतको सुंदर दिसता. ताची ती भायली सुंदरकाय आनी भितरले जे आमचे हें आसा कोर इजेन्स म्हणटा आमी ताका, म्हणजे तातूंत भितर म्हत्व आसा तें तुका तितलें ब्युटिफाय जातलें अशें कांय ना. मुर्ती आसात त्यो मुर्तेचे डिस्प्ले कशे भशेन करप हाचेरूय डिपेंड आसतलें. सो डेफिनेटली हांगा येता तो पर्यटक आसा तो खूश जावन वतलो. एक म्हणजे गोंयचे सगळ्यांतले म्हत्वाचे आनी पुराणांतलें दैवत्व हांगा आसा आनी आमकां हिस्ट्री प्रमाणे पुराणां भितर गेले नंतर कळटा की गोंयचे एक वन ऑफ द लार्जेस्ट आनी बिगेस्ट आनी ग्रेटेस्ट टेंपल वॉज हियर अँड वीच इज अगेन री-एस्टॅब्लिश्ड हियर विथ द हेल्प ऑफ ट्रस्ट, गव्हर्मेंट अँड देवस्थान समिती. आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटाचे मेजर म्हणजे एक फोर्ट्स आसा आमचे जे ट्रेडिशनल ओल्ड फोर्ट आसा, एन्शंट फोर्ट्स आसात. ते फोर्ट्स आमी परत एक फावटी रिस्टोर करतले, तांचे कन्जर्व करतले. म्हणजे ज्या आर्किटेक्ट्स आमकां हाजे लागतात ते आर्किटेक्टांक घेवन ताची नैसर्गीक ब्युटी कांयच हें करनासतना ते रिस्टोर करपाचें आमचें म्हत्वाचें कार्य आसा. एनी रिलिजियस स्ट्रक्चर वीच इज ओल्डर दॅन 100 years we will take up as archaeological protected sites and we will see to that the old treasure of our Goan heritage and culture we will try to restore that and परत एक फावटी लोकां खातीर खुले करपाचें. गोवा टॅक्सी ॲपाक आमचो खर विरोध आसतलो आनी ते खातीर आमी रस्त्यार देंवतले. हातूंत कायदो आनी सुवेवस्था इबाडल्या ताची जापसालदारकी सरकाराची आसतली अशी शिटकावणी खासगी टॅक्सी वाल्यांनी दिल्या. दिवाळी उपरांत नोव्हेंबर म्हयन्याच्या पयल्या सप्तकांत सरकार गोवा टॅक्सी ॲप लॉन्च करपाचें आसा. देखून बेरेस्तारा खासगी टॅक्सीवाल्यांनी पणजेच्या आझाद मैदानाचेर आंदोलन करीत ह्या ॲपाक खर विरोध केला. फर्स्ट ऑफ ऑल ॲप बेस्ड टॅक्सीक प्रमोट करपाक कावंटर हाडले एअरपोर्टार, तो कंडेम करपाक. आनी सेकंड ते खंय तरी म्हणटा जेलाचो ॲप हाडटा. सो आमी हे जेलाच्या ॲपाक कोणूच जॉयन जावचे ना. ॲप बेस्ड टॅक्सी आमची गोंयांत फिजिबल ना आनी त्यो आमची ॲप बेस्ड टॅक्सी आमचो धंदो सोंपोवंक येयल्ली ह्या गोंयांत. सो आमी हेका कोणूच जॉयन जावचे ना म्हूण सांगपाक मिडिया मार्फत सरकाराकूय कळोवंक जाय म्हूण सांगपाक हांव येयल्ले आयज हांगर आमचे कडेन सगळे आख्खे ऑल ओवर गोवाचे जितके टॅक्सीकार आहा, जे कोण सगळी असोसिएशन आहा, सगळे मेन टॅक्सीकार आहा तितके आयज हांगर आमचे वांगडा आहा. तो मोहीन भितर स्टेटमेंट करता की तेज्या वांगडा स्टेक होल्डर आहा, बाकीचे जांक जे असोसिएशन आहा म्हणटा तेज्या वांगडा खंयचेच असोसिएशन ना.
तेजे कडेन फक्त ते युनायटेड टॅक्सीमॅन हांव तेजे 2-3 जाण आहा तेजे लाळ चाडटात ते ताजे कडेन आहा. सो आमी आज सरकाराक सांगूंक सोदता तुमी कितकेय आमचो धंदो उद्ध्वस्त करपाक ट्राय केला सुद्दां नाल्यार आमी उगी रावचे ना. जी एज्युकेशन प्रोटेस्ट गोंयांत जाल्या तेज्या पेक्षा महाभयंकर एज्युकेशन प्रोटेस्ट गोंयांत जातले आनी कायदो आनी सुवेवस्था बिगाडली नाल्यार हाका सरकार जबाबदार आसतलो. ही तेंच्यांनी नोंद घेवपाची. आनी जर सरकाराक गॅप हाडूंकूच जाय जाल्यार हाडच्या पयलीं ते मोहीन गुदिन्याचें मेंटल हेल्थ आहा तें चॅक करून घेवपाचें. कित्याक तो पिसो गो कितें कितें बडबडीत चालू आहा. तो टॅक्सीकारांक सोपोवन टॅक्सीकारांक धंदो उद्ध्वस्त करून आपली वर्सां भरूंक सोदता तो. सो सरकारान जे हे पाऊल हाडला जेलाच्या अंडर ते हे हाडूंक सोदता तो फाटीं घेवपाचो. एप बेस्ड टॅक्सी आमकां गोंयांत नाका. हे कितें हो सगळो षडयंत्र जाल्लो आहा. जे लोकल बिजनस स्टॅब्लीश बिजनस आहा टॅक्सीकारांचो जो निमाणो बिजनस गोंयकारांच्या हातीन उरला तो बिजनस उद्ध्वस्त करून खंय तरी प्रायवेट प्लेयर आनी एग्रिगेटरांच्या हातीन दिवपाचो षडयंत्र आहा. हेज्या पयलीं सरकारान आपल्या स्वार्थाक लागून मायनींग सोंपयला आतां ट्युरिजमूय स्लो स्लो सोंपोवंक सोदता. सो सरकाराक आमची मिडिया मार्फत चेतावणी आहा की तुमी आमच्या पोटार पांय दवरूंक येत नाल्यार आमी तुमकां सोंपयतले आमी बसचे मोडचे ना घर. हांगासर येयला आतां स्ट्रॉंगली कंडेम करपाक आमच्या मिनिस्टराक ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक की फर्स्ट ऑफ ऑल म्हणल्यार तेणी आमकां माफिया म्हणलें लास्ट टायम तेणी आमकां माफिया म्हणलें. आमी माफिया न्हू. माफिया कोण न्हू तें ताका खबर आसा आनी तेज्या फाटल्यान माफिया आहा ती आमकां माफिया करूंक सोदता. आमी माफिया न्हू. सेकेंडली तो आतां नेवो एप हाडूंक सोदता आमकां आतां की सगळे ट्युरिजम मिनिस्टराक आनी 2-3 जाणांक घेवन नेवो एप आमी तो ते एपाक कंडेम करता. आमी त्या एपाक जॉयन जावपाचें ना. वाळपय नगरपालिकेचो कर शुल्क 540 रुपयांनी वाडयला. ताका लागून वाळपय नगरपालिका वाठारांत रावपी नागरिकांक दर वर्सा 540 रुपया शुल्क भरचे पडटले. हे विशीं वाळपय नगरपालिकेन आदेश जारी केला. पालिका प्रशासनाच्या नेमा प्रमाण ही वाड केल्ल्याचे नगरपालिकेन स्पश्ट केले. हे विशीं चड म्हायती प्रमाण कोयराच्या शुल्कान केल्ली वाड नगरपालिका संचालयाच्या निर्देशा प्रमाण केल्या. ह्यान पयलीं दर वर्सा कोयर शुल्क म्हणून दरेका घरा कडल्यान 300 रुपया घेताले. ताका लागून 240 रुपयांनी वाड जाल्या. ह्यान फुडें दरेका कुटुंबाक कोयर शुल्का वरवीं नगरपालिकेक 540 रुपया भरचे पडटले अशें नगराध्यक्ष सैझीन शेखान सांगलें. हांव वाळपय म्युनिसिपालिटी चेअरपर्सन. आयज आमकां खुबशे अशे जाणांनी क्वेश्चन केलो की तुमी गार्बेज जो टॅक्स कित्या खातीर वाडयलो काय म्हणून. हेजें आमकां सर्कुलर डीएमींतल्यान पयलीं 1 वर्स पयलीं येयल्लें आनी तेजेर आमी रेजोल्युशनूय घेतलेलें की ते आमी पास करून टॅक्स लावपाचो म्हणून. म्हटल्यार जालें कितें आमी तो टॅक्स लावंक नासलो आनी आतां हो टॅक्स आमी फुडल्या एका तांचो चड जातलो म्हणून आमी आतांच तेंचो कवर करून घेतलो आनी जो फुडल्या वर्सा टॅक्स येतलो तांकां 540 रुपयाच येतलो आनी आतां तेंचो आमी फूल जो गार्बेज टॅक्स आहा हावस टॅक्स तो आमी क्लियर करून घेतलेलो आसा. आनी हॉटेलाचो आसा तो आमी वाडोवंक ना 1000च आसा आनी जे शॉपाचो आसा तांकां आमी 600 दवरला. शुक्रारा मयचो आमदार प्रेमेन शेट आनी पर्येची आमदार दिव्या राणे हिणें जिल्लोधिकारी आनी दरेका विभागाच्या प्रतिनिधी वांगडा बसका घेतली. ह्या बसकेन डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड्सांतल्यान खण पिडितांच्या निधींचो वापर कसो करूं येता हाचेर चर्चा जाली. तशेंच आयज मेरेन सुमार 80 कोटी निधींचो वापर जाला अशी माहिती आमदार प्रेमीन शेट हाणें दिली. दर वेगवेगळ्या क्षेत्रांत जे प्रस्ताव मांडपाचे आसात ताचे विशीं पंच आनी सरपंचा कडेन बेगीनूच चर्चा जातली अशें आमदार दिव्या राणेन सांगलें. डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशनाची मिटींग आसली. डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ही एक अशें ऑर्गनायझेशन आहा जी गोंयांतले मायनींग इफेक्टेड एरिया आसा त्या एरियांतल्या लोकांचें डेवलपमेंट जावपाक लागून तेंच्यांनी एक प्लॅनिंग केल्लें आसता आनी त्या प्लॅनिंगानुसार ती एरिया तेंच्यांनी डेवलपमेंटाक घेतलेली आसता. तर ह्या सालांतली ही पयली मिटींग जाली आयज आनी वेगवेगळे इशू हितून डिस्कस केले जे पयल्या फाटल्या मिटिंगेन जाल्ले ते इशू डिस्कस केले आनी नव्या प्रपोजलांचेर डिस्कस केले. तर जे प्रपोजल जाल्ले आसा थोडे एक प्रोसेस आहा ते कंप्लीट जाल्या नंतर आमचे कडेन सादारण 22 कोटी फंड उरतलो. आतां तेजे आमकां नवीन प्रपोजल धाडपाक लागून एक आमी जे प्रपोजल धाडपाक जाय ते आमी प्रपोजल करून धाडूं येता अशे तरेचे ही मिटींग आसली. आतां पर्यंत 80 कोटी सुमार युटिलायज जाल्लो आसा आनी हो फंड्स आहा तो मायनींग बंद आसल्या कारणान 2012 पासून तो व्हेरी स्लोली ग्रो जाता. म्हणजे आमकां जी रॉयल्टी येता त्या
एमावंटानूच ती ग्रो जाल्ली आसा. म्हटल्यार ई ऑप्शन बी जाल्ले पळय त्या माध्यमांतून जी रॉयल्टी येयली तितूनच ती ग्रो जाल्ली. वेरेज मायनींग जर चालू जालें जाल्यार हो एमावंट आहा तो झपाट्यानी वाडटलो. आतां ई ऑप्शन समजा जालें किंवा आतां मायनींग रिझ्युमशन जालें जाल्यार हो जो फंड आहा न्हू तो चडांत चड वाडटलो. फंड्स आसा अमके अमके हातून वी कॅन डू. सो नाव आय नो तेच हांवें म्हणलें न्ही आय वील स्पीक टू माय पंच सरपंच आनी जे मॅक्सिमम प्रपोजल्स आसा वेगळे वेगळे क्षेत्रांत ते आय एम गोइंग टू ट्राय टू पुट इट अप. आयचे गोमंतक टुडे हे बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर गोमंतक टीव्ही हो यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात. तशेंच फेसबूक पेज फॉलो करात. खंयच वचूं नाका, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.